हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें कितें घडामोडी घडल्यो ह्या सगळ्या घडामोडींचो धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यात पयलीं हांव तुमकां एक धक्कोदायक बातमी अशी सांगता की ती म्हळ्यार फोंडेचो आदलो आमदार लवू मामलेदाराक बेळगांवां धक्कोदायक अशें मरण आयिल्लें आसा। सविस्तर बातमी जाणून घेवया आमचे न्यूज अँकर संजना हंजुणकर हाचे कडल्यान। संजना, फोंडेचो जो आदलो आमदार आसा लवू मामलेदार हाचे कडेन बेळगांव धक्कादायक गजाल घडिल्ली आसा। तो बेळगांव गेल्ले कडेन एका रिक्षा चालका कडेन भासाभास जाली आनी CCTV फुटेजी प्रमाण आमकां दिसता की जो रिक्षा चालक आहा ताणें ताचेर थापट मारले आनी उपरांत थंय तांचे भितर भासाभास जाली, मारामारी जाली आनी उपरांत जो MLA आसा लवू मामलेदार तो हॉटेल लॉजाच्या स्टॅरकेसी वयल्यान वयर वयतना ताका अचकीत काळजान कितें जालें आनी अचकीत तो कोसळिल्लो आमकां दिश्टी पडटा। तुमी CCTV आमच्या पेजीरूय पळोवपाक शकता। आनी उपरांत आतां पुलीस सविस्तर हाचेर चवकशी सुरू केला आनी हे विशीं कितें अपडेट फुडली आसा ती तुमकां गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। ही एक धक्कोदायक बातमी जावन आसा। फोंडेचो आदलो आमदार लवू मामलेदार हाका बेळगांवां दुर्दैवी अशें मरण आयिल्लें आसा। एका रिक्षेकारा कडेन गाडी लागली म्हणून बाचाबाची जाली आनी उपरांत रिक्षेकारान लवू मामलेदाराक बरोच थापटायल्लो। उपरांत ह्या सगळ्या बोवळान लवू मामलेदार फुडें चलून वता आनी चलता चलता तो अकस्मात जमनीचेर कोसळटा आनी ताका जाग्यारूच मरण जाता। काळजाच्या आताकान ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा। फुडली बातमी जाणून घेवपा खातीर वचुया ऐश्वर्या खोर्जवेकारा कडेन। आयची जी बातमी म्हणजे गवळीवाडो फातोड्या एक 13 वर्साचो भुरग्याक बुडून मरण आयिल्लें म्हायती अशी मेळ्ळा की तो तेज्या इश्टा वांगडा थंयसर गेल्लेलो। ही जी बातमी आहा ती शुक्रारा सांजे घडिल्ली। ही आयज उक्ताडार येयलेली आसा। हिची पुराय आतां घडणुकीचो तपास सुरू आसा। हिची बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तशेंच दुसरी म्हणजे मडगांवां पुलीस स्टेशना फाटल्यान एक इमारतीचें जे सिवरेजीचें जे उदक आहा तें रस्त्यार व्हांवता आनी ह्या
तेतून खूब घाणेरो वास येता ताका लागून थंयसरल्या थळाव्यांक थंयसरले जे दुकानदारांक हेजो त्रास सोंसचो पडटा. सो तेंच्यांनी ह्या संबंदी तेंच्यांनी कंप्लेन सुद्दां केलेली. ही पण तेंची कांयच कारवाय करूंक ना. ताका लागून तेंच्यांनी मागणी केला की ही जी सिवरेज आहा पळय ती हेची पायपलायन बेगोबेग दुरुस्त करून दिवची. ही जी बातमी तुमी पळयात. आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे दिवचल शहरात सद्या गोव्यान धुमाकळ घातलेलो आसा. तो तेंची आतां शेतां बागायत्या ती सगळी पिड्ड्यार करता म्हूण अशें थंयसरलो फार्मर शेतकार आहा ते सांगता. सो तेंच्यांनी सरकारा कडेन मागणी केला की बेगोबेग हेजो कितें तरी उपाय करचो म्हणून. ही जी तिनूय बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. फुडें वचूया आमचे सब एडिटर उत्तेजय गावस हाचे कडल्यान ताचे कडेन जाणून घेवया फुडली अपडेट. आयज शिवोले दाण्यार ह्या वाठारान अनिता शिरोडकर ह्या बायलेच्या घराक अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान घरातले जे सामान आसले कपडे आनी हेर लायटी चलपी जे वस्तू आशिल्ले ते लासून गोबोर जाले. तिका सुमार 5 लाखांचे तरी लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळान दिली. आनी ही घडणुकेची म्हायती जेन्ना थळावे आमदार डिलायला लोबो कळ्ळी तेन्ना तांणी घडणूक थळार वचून पळोवणी केली आनी जाता तितली आपूण तिका मदत करतली अशें आश्वासन तिणें दिल्लें आसा. आनी दुसरी बातमी जी म्हणल्यार नानोड्या जुव्या वाठारांतलो जो पूल आहा धाकटो पूल आहा तो धोकादायक आशिल्ल्यान भौशीक बांदकाम खात्यान तो बंद केलो. पूल बंद केल्ल्यान थंयच्या लोकांची जी गैरसोय जाल्ली आसा तेन्ना तात्पुरते हाचेर उपाय येवजण काडची म्हणून लोकांनी मागणी केल्या. तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. शिवोले एका घराक उजो लागून सुमार 5 लाखांचे लुकसाण जाल्लें आसा. सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. फुडें वचूया आमचे न्यूज अँकर समिधा कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. राज्यांत अपघाताचें प्रमाण उणें जावपाचें नांवूच घेना. तर आज अपघाताच्यो 2 घडणुको सामकार आयिल्ल्यो आसा. एक म्हणजे नावेली कार आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातान एका चल्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो. तर मरण आयिल्ल्या भुरग्याचें नांव फिलीप पेरेरा अशें आसा आनी तो रावपी मांडोप नावेलीचो. आनी दुसरी घडणूक म्हणजे आज बांबोळे गोवा युनिवर्सिटीच्या रोडाक एक स्वय अपघात घडलो आनी कार जी आसा ती स्पिडीन आयली आनी एका पोलाक धपको दिवन मुखार वचून ती उमथली. तर हातूंत कार चालक जो आसा तो जखमी जाल्लो आसा आनी ताजेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. तर अश्यो ह्यो 2 बातम्यो आसा ज्यो तुमकां विस्तारान 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. अपघातांचें प्रमाण दिसान दीस वाडतच आसा. रस्ते अपघातात आयज नावेल एक रस्ते अपघात जालो तातूंत एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार युनिवर्सिटी रस्त्याक एक स्वयं अपघात जालो तातूंत जो कार चलोवपी आसलो ताका किरकोळ मार लागिल्लो आसा. हे न्यूज रूम हांगाच सोंपयता. सविस्तर ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयज ज्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आतां ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयांत हालीं एक अजाप घडत आसा. तातूंतल्या हातूंत पुलीस खातें जें आसा आमचें पुलीस डिपार्टमेंट